दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षपदाचो सुवर्णा तेंडुलकर बिरेस्तारा राजीनामो दितली। पक्षाच्या आदेशा उपरांत आपले निर्णय घेतिल्ल्या दक्षिण गोंय जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हिने सांगले आपल्या कार्यकाळात 517 कामांच्यो निविदा काढल्या, तिचा परस चड निविदा प्रक्रियेत आसा अशें तिणे सांगले। पक्षान ज्या प्रमाणे सांगले की आमकां रेजिग्नेशन दिवपा खातीर अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष दोन्ही सायडीचे अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष हे देवपाचे अशें म्हणून पक्षान ठरयलें आनी त्या प्रमाणे आमकां सांगिल्लें की तुमी रेजिग्नेशन दिया। त्या प्रमाणे हांव फाल्यां सकाळीं वचून डायरेक्टर पंचायती कडेन रेजिग्नेशन दिवपाचें आसा आनी तें दिता। खरें सांगपाक म्हणजे एज अ पक्षान दिल्ली जबाबदारी एज अ चेअरपर्सन म्हणून निभयता आसतना खरें आमचें खुबसो खडतर असो प्रवास हांगसरल्यान जालो, कारण हांगसरल्यान 8 CO जाले नवीन, आमकां 8 COची बदली जाली, मागीर AO 4 जाले, AE जाले, EE जाले, अशे बद्दल आशिल्ले आनी प्रत्यक्षान जर पळोवपाक गेले जाल्यार एक CO समज जर परमनंट जर सोडली जाल्यार बाकीचे सगळ्याक एडिशनल चार्ज आशिल्लो। त्या शिवाय आमचे कडेन जो परमनंट स्टाफ असो म्हणजे एकूच आशिल्लो, बाकीचे सगळे आमचे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस स्टाफ आशिल्ले आनी ते सगळ्या स्टाफाक घेवन आनी इतले एकूच आमी सादारण 514 कामाचे आमी टेंडर काडिल्ले आसा आनी सादारण आता 30 ते 35 फायली आमच्यो नवीन तयार जाता। त्या शिवाय आनीकय फायली म्हणजे जो आमकां सरकाराच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक मेंबराक 2-2 कोटी आयला, तातूंतल्यान त्यो फायली नवीन तयार जावप चालू आसा। आनी हे सगळें करता आसतना म्हणजे अशें खुबशी अशें जे डिसिजन आशिल्ले आमकां की पंचायती, आतां एक उदाहरण जर दिवपाचें गेलें जाल्यार पंचायतीक जर 20% बिलो समज जर काम पडलें जाल्यार ते सरपंचाक हें आसा की बाबा तें काम कोणाक दिवपाचें, 2 जाणांनी कोट केलें जाल्यार। पूण हांगा जिल्हा पंचायतीन तो पावर नाशिल्लो, ते खातीर आमी कितें केलें की पंचायत डायरेक्टरा कडेन वचून ते सगळें करून आमी जिल्हा पंचायतीन डॉक्युमेंट तयार करून दवरले। अशे खुबशे डॉक्युमेंट्स आसा की जे आमी जिल्हा पंचायती कडेन करून दवरले की फुडें येणाऱ्या कोणाकूच तेजो त्रास जावचो ना, एक सिस्टम घालून दवरलेली आसा।